This program is brought to you by Smart Bazaar. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। दीस मातशे ह्या दिसांनी बरेच भयानक आहात, वेगवेगळी कारणां खातीर भयानक आहात। एक विशय सोंपता आनी एक प्रकरण मातशें शांत जाता, म्हळ्यार दुसरी सुरू जाता। आतां ही जी प्रकरणां आहा ताचेर आमी आज उलयतलेच, पूण ताचे पयलीं पांडुरंग बाब गांवकर, लौकीक बाब शिलकर, जयल बाब अफांचो सगळ्यांक येवकार। आनीक हांव पयलो विशय जो घेता तो दरोड्याचो। आतां पांडुरंग बाबा नवीन कांय दरोडो न्ही, हो सेम स्टायलीन पडिल्लो दुसरो दरोडो विदीन 3 months। म्हळ्यार अशी परिस्थिती की लास्ट काल मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडलें ह्या खेपे आमी 100% धरतली म्हणून, म्हळ्यार अशें ताका स्टेटमेंट दिवचें पडलें। हें कितें आतां अशें आमी कांय म्हणपाक शकनात की पुलिसांची अपयश, कारण पुलीस चोर धरतात, हांगा पुलीस सारकें डिटेक्शनाक तांकां मागीर कन्विक्शन खंय पावूं, क्रायम डिटेक्शनाक ते तुगेले फटाफट करतात। हे इतली भिरांकूळ तुगेले परिस्थिती भितर जे दरोडी जाले, एक तो जयप्रकाश धेंपो हांचे घराचेर आनी दुसरो काल म्हापशा जालो तो। वॉट डू यू थिंक इज हॅपनिंग, वॉट इज रॉंग? रॉंग म्हणजे पेक्षा म्हाका दिसता की रातच्या 3 अशी जी लोकवस्ती आसा, जे सायडीन घरां आसा, अशें न्ही जी खंय तरी फार्म हावस बी अशें कितें पयस आशिल्लेशें सायडीन घरां आसा, अशा एका बंगल्या भितर एक 5-6 लोक घुसतात, ग्रील कट करून भितर वतात ते, आनी 2 वरां त्या घरांत ते रावतात, सगळे घरांत मोडतोड करतात, कितें पयशे दागिने जे कितें मेळटा, भांगराच्यो वस्तू जे कितें मेळटा ते घेतात, आनी फांतोडेर 5 सुमार तेंचीच कार घेवन ते पणजे पावतात। हे सगळे जर चित्र पळयलें जाल्यार ते रातच्या 3 थंय कशें पावले सहजान? कोण तरी तांकां ड्रॉप करपी आसलो काय? कारण ते दुसरी गाडी घेवन गेले न्हू वयताना, सो ते थंय 3 रातचे कशें पावले हो एक मोठो प्रश्न येता। आनी ते हांगा येयल्या उपरांत ते बेळगांवच्या दिकेन परत रातचे फांतोडेर गेल्या। फांतोडेर जेन्ना ते पसार जाले तेन्ना म्हाज्या म्हायती प्रमाण की मोले आसो वा चोर्ला घाट दोनूय कडेन सकाळीं चॅकींग जाता गाडयान, थंय सामके चॅकींग करतात ते। ती चॅकींग आसता एक्चुली एक्सायजाची, पूण ते गाडयेन कितें जर सस्पेक्ट मेळ्ळें, समज सस्पिशियस अशें कितें जर मेळ्ळें आसत जाल्यार ते लक्षान येवपाक जाय आशिल्लें। सो दोनूय चॅकपोस्ट खंयच्या चॅकपोस्टान गेले ते खबर ना, पूण ते चॅकपोस्ट क्रॉस करून कर्नाटकान पसार जाले। आतां पुलीस तांकां सोदतात, आनी आतां पुलिसांचो असो एक अदमास आसा की हेच लोक आसपाक जाय, हेच दरोडेखोर आसपाक जाय, तांच्यांनी दोना पावला नागाळेचो बंगलो आशिल्लो धेंपोचो, त्या बंगल्याचेर दरोडो घालपी हेच लोक आसपाक जाय अशें पुलिसांक आतां दिसता। म्हणजे हे CCTVन जेन्ना दिसल्या हे चोर बस स्टॉपार जेन्ना गाडी दवरून ते पळयल्या तेन्ना हांकां एक कॉन्फिडन्स येयला की ते कशें ते आसूं येता, अदरवायज ती केस 5 म्हयने जाली अशीच पडलेली आहा। सो म्हाका दिसता की हे केसी उपरांत एक अशें हांव म्हणटा की पेट्रोलिंग आमी खंय तरी कमी पडटा एक म्हटल्यार, आनी म्हणजे खंयच आमच्या कडेन चॅक पॉयंट अशें ना की बाबा हांकां कितें तरी ट्रॅप करूं येता की धरूं येता अशें। ते गोंयान येतात, हांगा रेकी करतात, हांगा रावतात, भोंवतात। म्हणजे म्हाका दिसता की गोंयान तेंची एक वेगळी पार्टी आसपाक जाय, आनी हे दरोडो घालपी वेगळे आसपाक जाय, कोण तरी हांकां सांगपी आसपाक जाय की हे बंगलो असो आसा की आमचे कडेन ह्यो गोश्टी पयलीं ताणें रेकी केल्ली आसपाक जाय, आनी त्या दिसा रातीन आयल्यार दरोडो घालप जावची ना। आनी दोनूय बंगल्या भितर कितें ना कितें बरें घबाड मेळ्ळें। म्हणजे हांगा काल 35-50 लाखाचे, थंय कोट्यांनी रुपयांचे दागिने आनी पयशे मालवत घेवन ते पळल्या। सो हे पळयल्यार दिसता की कोण तरी तांकां इन्फॉर्मर तांचो हांगाच आसा। अशें आसूं येता की चोरयेचो माल सुद्दां ते हांगा दवरून गेले आसूं येता, ते अशें सुद्दां आसूं येता। सो एक मोठे हे सिंडिकेट, आनी म्हाका दिसता पुलिसान टायम येयला की पुलिसांनी दाखोवपाचो की बाबा, कारण फाटल्यो ज्यो कांय घटना पळयल्यो, मुंगुलचे गँग वॉर पळयले आमी, जाल्यार हांगा रामा काणकोणकरा वयलो हल्लो पळयलो, दोनापावलचो एक बंगलो फोडला तो पळयलो, सेम प्रमोद केस न्हू एक 15-20 वर्सां तुका याद आसतली, दीप भंडाराच्या डॉक्टर दीप भंडाराच्या घराचेर सेम मर्डर ऑपरेंडी, 2004 गाडी घेवन आनी खंय तरी ते पेडण्या व्हरून उडयली खंय तरी 2004। हय, सो ही मर्डर ऑपरेंडी सेम आसा, पूण तेच चोर हे आसतले अशें हांव म्हणना। पूण दोनापावल आनी हे कालचे केसीन एक साम्य दिसता, आनी टायम येयला पुलिसांनी तांकां धरून हाडपाक जाय। तुमी एक मंगळसूत्र चोरयेक जर गेले CMच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यार तुमी ताका पुण्याच्यान चोरांक उखलून हाडूं शकता जर पुलीस, जाल्यार हे 5-6 लोक इतलो व्हडलो दरोडो घालून पळटात गोंयान। पुलिसांच्या विश्वासार्थ म्हणजे जी ती हे आसात ती सामकी आव्हान आहा पुलिसांक खरें आव्हान आसा, तांच्यांनी ही केस क्रॅक करून दाखोवपाक जाय।
हय लोकीक आमचे फाटले जेन्ना रावंड टेबल जालें पुलिसेचेर तेन्ना हांवें आयकलें की तुका एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान विचारलें म्हणून की तुजे कडेन आमचे टिप्स आहा काय म्हण गुंडगिरी काबार करपा खातीर. सद्या परिस्थिती अशी जाल्या की एक केस सोंपता मेरेन दुसरी केस आसा. आतां दरोडेखोराक बी धरपाचे तुजे कडेन कितें टिप्स असल्यार तुमी दिवच्यो. ही जी केस आहा पळय जशें म्हणटा ही दोनापावलच्या एका सिमिलर आसा. सो तेंची मोडस ऑपरेंडी सेम आसली. तेंच्यांनी कसलोच पुरावो दवरुना. CCTV आहा तेजेर ते DVR ते स्टोरेज सिस्टम आहा तीच काडून व्हरता. आनी दुसरें पांडुरंग सरान सांगलें तशें ते अशें फंक्शन करता अशें दिसता की हांगसर रेकी करपी गँग कोण तरी हांगासर आहा. तेका ते डिस्टर्ब करिना वा तेका ते क्रायम करपाक डायरेक्ट इनवॉल्व करिना. सो ते सेफ. सगळें प्लॅनिंग जाता. हांगा क्रायम करपाक दुसरो येता, ते दरोडो घालपाक दुसरो येता. तो वयता आसतना ते टॅक्सी घेवन वयता. सो टॅक्सी चॅक पोस्टाचेर तशें ते भायले म्हणटकूच तुका टुरिस्टूच कशे जाले. चॅक पोस्टाचेर फक्त सोऱ्या खातीर बी चॅक केलें आसतलें. बाकीचें कितें तेंच्यांनी जे कॅश आनी भांगर कितें घेतलेलें तें आंगार लिपयलां आसूं शकता. फक्त गाडी चड एक्सायज पोस्टाचेर सोऱ्या खातीर चॅक करतले नाजाल्यार विचारपूस करतले बाबा कित्याक गेले ते कॅसिनोन सांगपाक शकता आनी कितें सांगपाक शकता. सो तेंच्यांनी आनी चॅकपोस्टांचे त्या टायमाचेर वचपी कॅसिनोंतल्यान भायर सरून त्या टायमाचेर बॉर्डर क्रॉस करपी खूब आसता जे कर्नाटकांतले BOP जे हांगासर कॅसिनोचेर आपले सगळे खेळोन जाले त्याच परिस्थितीन ते वयता थिंगा नाजाल्यार हॉटेलाची टॅक्सी व्हरून पायता. असल्यो गजाली खूब आसता. सो पुलिशेक एक्चुली चुको जायना आसले. मातसो डावट एक ती अलर्टनेस आसपाक जाय खंयच्या मनशाक पळयता आसतना. तितलेच पण ते जे क्रायम करपी जे चोर आहा तितलेच शादू म्हणजे ट्रेंड आहा. सो पुलिसांचे आतां चॅलेंज म्हणजे आतां कळटा म्हणजे जे पद्दतीन स्टोरी येवपाक बी लागल्यो. पुलीस म्हणपाक लागले आतां हिस्टोरीक आमकां अशें एक येयलें हिस्टोरी करून नाका आमचें मातशें इन्वेस्टिगेशन एम्पर जाता. सो पुलीस खंय तरी ट्रॅकार आहा हें दिसता. सो तांकां दिसता की मिडियांतली खंयची स्टोरी ऑफिशियली रिक्वेस्ट केला की तुमकां जर कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा जाल्यार इमिजिएटली ह्या केसी भितर रिलीज करनाका. जस्ट वेट की आमकां इन्वेस्टिगेशन एम्पर जावपाक जायना म्हणून. सो ते ट्रॅकार आहा दिसता टीम तेंच्यो गेल्या. आमी एक्चुअली डिस्कस करूं आनी खंय गेल्या खंयच्या स्टेटीन गेल्या तेवूय डिस्कस करूं तांकां हाडूनी धरून. पण जे हे असले प्रकार जावपाक लागले म्हणटा एक आमी कन्विक्शन आनी डिटेक्शन आनी कन्विक्शनाच्यो गजाली करता. म्हणून असले केसींनी एक वेगळो ट्रेंड येयला. म्हणजे आतां पांडुरंग सरान जे एग्जाम्पल दिलें खूब पयलींचे दिलें असो दरोडो जाल्लो अशी बारीक बारीक मातश्यो कमी हेज्यो चोरयो जाता. पण हे आतां एक जावपाक लागला. तेजे उपरांत एक बेश्टो एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट सांगता. जोशवान कितें स्टेटमेंट केलो दीस असले केसीस आतां इज न्यू नॉर्मल म्हणून गोंयांत. दुसरें काल उत्पलान स्टेटमेंट केलो की ते रामाचेर बी स्टेटमेंट करता आसतना मागीर म्हणजे तांकां जो एक भंय आसता तो भंय ना. ह्यो गजाली चर्चेक येवपाक म्हणजे चोरांक कसलोच भंय उरलेलो ना म्हणून ते आतां. आनी तेंच्यांनी जे आमी ते बायलेन जे डिटेल्स दिले पळय आमकां केस हें करता आसतना ते येता 3 सुमार. तेंच्यांनी आपलें काम केलें तें सगळें खबर आसलें कोण कितले मनीस भितर आसतले सगळें तांकां खबर आसलें. ती च्या ते जाणटेल्यान केली ते पिले फ्रिजांतले बसून खाल्ले सुशेगाद आपल्यो सुरयो बिरयो दवरून गेल्या न्ही ते मागीर तांकां मागीर खबर आहा आमचें काम जालें हांगसर ह्यो आनी घेवन वाटेर खंय दवरपाचें ना. त्यो थंय घरांत दवरून गेले. थंय चॅकपोस्टार चॅक करतना मेळ्यार डावट येतलो. डावट येतलो. तेंचे मोबायल बेगीन कम्युनिकेशन हॅम्पर तेंचें जावं जाय. आमी भायर सरले कम्युनिकेट कोणा करपाक मेळटा. मोबायल हेडले आनी थंय मातशें कुशीक उडयलें. ते सोदपाक गेलो मोबायल जाल्यार ते थंयच मेळटा 100 मिटराचेर. इतलें परफेक्ट प्लॅनिंग. आनी जेन्ना CCTVचे सगळे हे बी काडप म्हणजे ते अशें ना की अनपड गवार आहा तांकां कांयच कळना ते चोरी करपा येयल्या. हितून कोण तरी 4 शब्द शिकलेले मनीस आसतले म्हणजे तांकां हँडल करप. खूब शब्द शिकलेले मनीस आहा तूं भितर. सो हितून तांकां पुलिशेक चॅलेंज्यो आहा तितली. ही डेफिनेटली आव्हान आहा पुलिसे मुखार कारण ही दुसरी चोरी प्रोफेशनल गँग Joel, because this looks very professional. One thing that I was telling a friend of mine also yesterday that okay, we are expecting police to give us results because there is a kind of a environment of fear. Because both of these cases were high profile. In one case there is no result. In second case now everybody is anxious that there needs to be a result. However, this looks like a professional job. So it's not going to be a routine investigation and routine capture. Yeah. Very professional. The way they came about, they were dropped obviously there on site. Now knowing the fact that you could be in a trap and you can't go just walk out. I mean you could be trapped, if you were found, detected before taking the crime, where are you going to run? You will be definitely been this thing. So they are well trained. The biggest
problem here is, Pramod, is a kind of a fear which is setting into the minds of Goans. Especially, if you are a elite class, because these people have studied. Ganeshpuri is an area where you have elite class staying there, in bungalows, professionals, higher class people stay in, maybe they are well off. So they have picked up their targets that we are going to barge into this bungalow. The very fact that they have cut the railing without anybody knowing, without the neighborhood knowing, without the occupants of the house knowing, this is high-tech. Yeah, high-tech completely. And then you go inside, gag all the occupants of the house and have your cup of tea and relax for 2 hours, you search everything, take the jewelry, take the gold, and then go in such a way that it is a complete planned robbery. So, एक भिरांत अशी उठता entire Goa that it could happen to anybody. It could happen to you, it could happen to you, it could happen to me. Because इतले इजिली ते अशें आयल्या सारकें म्हणजे तुका आनी एक कोणाचोच भिरांत ना पुलीस आसना. नाव द क्वेश्चन इज CM इमिजिएटली रिस्पॉन्डेड सेइंग आमी पुलीस पेट्रोल वाडयतले आनी नाकाबंदी वाडयतले म्हण. इज दीस गोइंग टू हेल्प प्रमोद? वी हॅव सीन नाकाबंदी, वी हॅव सीन पुलीस पेट्रोल. हाऊ मच ऑफ पुलीस पेट्रोलिंग विल यू डू? Goa, is it an equally efficient and professional investigation? Investigation एक गजाल. But if you are going to really track down on these, don't you think that we have to have a better surveillance system? Bordereacher camera घातले म्हणून तुका ते मेळटले. Now, from Ganeshpuri, they have travelled to Panjim, abandoned the car at Mandovi. Between that time, are you able to track them? कांयच ना तुकडे system. We don't have mechanisms to track anybody. There is a complete network. Panjim in the city you have a network, but between that you are going to track them. Maybe if you are going to identify when they are alighting from the car, कशें आसतले आयडेंटिफाय करपाक तुकडे कितें आसा? कांयच ना. तेंचे जर घरा कडेन इतले प्लॅनिंग जाता, त्या घरान इतलें प्लॅनिंग जाता, तेंचो रूट सुद्दां तेंचे Certainly escape ताणें plan केला. खंय कॅमेरा मेळचे आनी खंयच्या रुटांतल्यान वचपाक So जाय. that's why I said you need an equally professional investigation in this, because it's not going to be easy. You are not dealing with some bunch of illiterate thieves. Secondly, you are dealing with a very professional gang of robbers. Secondly, Pramod, one last point is they travelled around 12 kilometers from Ganeshpuri to Panjim. 12 kilometers travel जाले ते. It took them maybe around 20 minutes. आमकां एक क्विक रिस्पॉन्स तरी मेकॅनिझम आशिल्लो कोणाकूच. Maybe the occupants free themselves and maybe go to the neighborhood and call up the police, and immediately the police swings into action, seals areas and all. There should be a quick response. बॉर्डर क्रॉस करपाक पावचे ना. पावचे नाशिल्ले. So what happens is we don't have a quick response mechanism. Police येतले, police पावले, I think 6:30 somewhere at that, very late. तेजे उपरांत फुडले सिस्टम Fully system active. So that's what I'm saying. This now needs a very, very professional investigation, because you are dealing with, again, professionals on the other side. एक जालो मुद्दो प्रोफेशनल इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसी बद्दल. Yeah. केस इन्व्हेस्टिगेट करपाक. पण आमी जे म्हणटा जे पद्दतीन प्लॅनिंग जालें तितून जर हांगासर आशिल्लो मनीस इन्वॉल्व आहा, Correct. फक्त एक काम करपाक ते कर्म No, you have to arrest the whole gang. होल गँग. आनी ते न्हू जी बायल जी उलयताली तेंची रिलेटीव कॅमेराचेर तेजे वयल्यान कळटा तेंच्यांनी ते भांगर कितें मेळटा ते काडलें. तेंचे चडशे लॉकरान आसता, सो कमीत ते मेळ्ळें तेंकां. थोडी कॅश मेळ्ळी तरी ते सॅटिस्फाय नासले. ते कॅश सुद्दां और कॅश चाहिए ती म्हणटाली, और कॅश चाहिए. म्हणजे तिका खबर आहा खंय तरी घरान कॅश आहा. लास्ट ते जाणटेल्यान आपल्या कडेन 8 काय 10 लाख आसले ते दिले, तेन्ना ते भायर सरले. तांकां इतली सुद्दां खबर आशिल्लें. इन्फॉर्मेशन आसलें ते जाणटेले कडेन जमिल्ले पयशे आहा, सो ते सोदताले और कॅश चाहिए, और कॅश चाहिए म्हणटाले ते. ते पर्यंत ते तेंच्यांनी कळूं ना. तेन्ना जाणटेल्यान मागीर विटोन दिले, म्हणजे ते भंय हें आसून दिले. तेन्ना ते मागीर भायर सरले. ते भायलेचे जे रिलेटिवान बायट दिला पळय न्हू, तितल्यान अर्थ असो काडपाक जाता तेंकां इतले सुद्दां मायन्यूट खबर आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता की बेगीन क्रॅक जावपाक जाय प्रमोद केस. कारण इतले रातचे मागीर फांतोडेर 3 जर ते लोक थंय घरान एंट्री मारतात जाल्यार ते कशे आयले आसपाक जाय न्हू, कार घेवन कोणा तरी ताका ड्रॉप केला आसपाक जाय न्हू. सो ते एरियेंतले सुद्दां CCTV सुद्दां स्कॅन केले जाल्यार ते बेगीन जावपाक जाय. ही केस दोना पावला पेक्षा ही केस मातशी चड हे आसा. Rather Donapala, no, I beg to differ on that, because Donapala you have surveillance everywhere. Everywhere. You cannot escape a camera in Donapal. There is no way you can escape a camera in Donapal. त्यांना क्लेम करताले ऑफिशियली काय येवंक नासले की ते फॉरेनाक गेले म्हणून. ते बांगलादेशी किंवा नेपाळी कोणूय आसूं येता आशिल्ले. Correct.
सो हे केसीन कशें आसा हे म्हाका दिसना की ते काल इतल्या सकाळी ती केस जाल्ले हे जाल्ले आसा सो ते फॉरेनाक गेले आसतले अशें म्हाका दिसना कारण तांकां ड्रॉप करपी जो आसा तो कर्नाटकान ड्रॉप केलो तांकां म्हणटकूच ते आजून खंय तरी हांगा आसता घडये तुका लक्षात येतलें की फाटलीं फॉरेनाक गेले नाशिल्ले आणि कालच्या चोरांक हाडून सोडपी कोण रातचो थंयसर थंयच्यान सुरवात जावपाक जाय ताज्या पयलीं जर रिवर्स वचचें पडलें येस येस यू हॅव टू गो They don't have to take the booty and cross. Yeah. I mean, they can keep they it can here. keep it here in their local context and they go. कोण तरी पार्टी हांगा आसपाक जाय करेक्ट दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता दुसरी गजाल आता आमी गोंय सोडून जे गेले गोंय सोडून म्हळ्यार कितें गोंय बॉर्डर क्रॉस करून जे क्रिमिनल्स गेले तांचे विशीं उलयताले. आता जे गोंयाक आयले त्या पॉलिटिशियन्सा विशीं उलोवया आनी तातूंतलो एक पॉलिटिशियन म्हळ्यार अरविंद केजरीवाल. तो आयलो तो एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरलो आनी ताणें सरळ तुगेल्या काँग्रेसीचेर पार्टनर कितें म्हणया ताका गोळीबार केलो तोफ डागली मिसायल सोडले बॉम्ब घालो कितें म्हणटलो तूं. प्रमोद हे कशें आसा आमकां म्हणजे हांव जो मेरेन एनालिसीस करता की आम आदमी पार्टी ही BJP वांगडा कोत्रेपण घेवन किंवा BJPक टार्गेट करून व्हडलेशें काय करूंक पावचें नाका खबर आसा. ताका काँग्रेसचो जो वोट बँक आहा काँग्रेसची वोट बँक जी आसा ती काबार करून म्हणजे उदाहरणार्थ तेजे जर कॉन्स्टिट्युशन पळयला तुवें जाल्यार तो काँग्रेसची कॉन्स्टिट्युशन पयलींच्यो सो ताका टार्गेट तेजे आहा काँग्रेसीक कितकी डॅमेज करूंक मेळटा तितकी ते करतले. सो म्हाका दिसता ताजो टार्गेट असोच आसा की काँग्रेसीचेर हल्लो करप काँग्रेसीक टार्गेट करप आनी तेजो वोटर जो आहा तांकां सांगप परत परत की हेंच्या कडेन जायना आतां आमच्या कडेन येवपाक जाय. बरोबर. सो तो वोटर जो आपल्या कडेन हाडपाचो प्रयत्न आसा न्ही हो ताजो प्रयत्न आसा हो कोणाचो केजरीवालाचो आसात किंवा गोंयांतली जी आम आदमी पार्टी आसा ती की तांकां खबर आसा की BJPची वोट बँक आपल्या कडेन आतां येवपाची ना. BJPचो कॅडर बेस्ड जो वोटर आसा तो आपल्या कडेन येवचो ना म्हणून. सो अशे वोटर ते तेंच्यांनी म्हाका दिसता टार्गेट केल्ले आपणाक की जे आपल्या कडेन इजिली येवं शकतात. उदाहरणार्थ बाणावली सारको ताजो मतदारसंघ आसात किंवा साश्टीतले सगळे मतदारसंघ आसात. म्हणून म्हाका दिसता की काँग्रेस हो सॉफ्ट हे जाल्लो आहा टार्गेट तांच्या खातीर आनी तोच एक हेतू आसपाक जाय. हय ते बाकीचे ते BJPचे बी पार्टी तसले काय म्हाका लागना पूण म्हाजो सारको हे आसा म्हाजे अंदाज की काँग्रेसचे वोटींग घेवपा खातीर आम आदमी पार्टी प्रयत्न करता. हाऊ डू यू एनालायज इट द वे इट वॉज प्लेड आउट बिकॉज द लास्ट 3 days have been up firing on Congress and Congress trying to duck. Yeah, but Pramod, what Pandurang has said is absolutely true. AAP is trying to consolidate. They are trying to consolidate at the cost of Congress, that is for sure. But are we looking at 2032 or are we looking at 2027? See, 2027 तून तो बैठलो आल्यारू. तरी बरं 32 म्हणा 37 मी म्हणटा काय नाशिल्लो. So if you are looking at 2027, this is not a time to experiment. Yeah, तू त्यांचो वोट तुका येतलो म्हणजे what happened in Benawali? Yeah. See, Benawali, what happens is people are quitting Benawali completely because of this very same issue. They're saying that. But do you think AAP is in a position to trust Congress after what happened in Delhi, what happened in Gujarat? See, it's not a matter of trust, Pramod. See, tomorrow, if you are going to project yourself against one opposition, as a one opposition against the BJP, then you have to come together, no matter what. Some compromises you will have to make, some compromise Congress will have to make, some compromise AAP will have to make, but there has to be an unity. Otherwise, Portun repeat 2022 जातलें. But बाकी गजाल I agree with your argument and statistically I don't think anybody can oppose it. म्हाका ते मुद्दम BJPचे एग्जांपल दिवचें हें कित्याक दिसता. BJPची काय MGPचेर इल्लोय विश्वास ना. हां बरोबर. काडयेचो सुद्दां विश्वास ना तांकां MGPचेर. तो जो शिव आहा MGPचो ताजे एका केसाचेर सुद्दां विश्वास ना तागेल्या. बाकीचे तुगेले सोडूनच दी. तरीकय त्या शिवाक ते आपल्या म्हऱ्या बरोबर दवरतात. कारण कितें की पॉलिटिकल कन्विनियन्स. Correct. इट इज नॉट आउट ऑफ कन्विक्शन. सो हांगा जर ओपोजिशनाची परिस्थिती पळयली नोबडी इज रेडी टू कम टुगेदर फॉर कन्विनियन्स अँड नोबडी इज रेडी टू कम टुगेदर आउट ऑफ कन्विक्शन ऑल्सो. हें कितें जावपाचें लौकीक. पण आमी जर नॅशनली आनी लोकली पळयलें न्हू आप आनी काँग्रेसीचे वादले दिल्ली इलेक्शना उपरांत आमकां चड दिसलें. पयलीं तेंचे बाकीच्या स्टेटींनी आनी दिल्ली जेन्ना इलेक्शन पडलें आप तेन्ना ओपनली ते स्टेटमेंट येवपाक लागले. तेजे पयलीं फाटल्या दिसांनी आतिशी गोंयान येवन गेल्ली तेणी काँग्रेसीचेरूच एटॅक केल्लो. तरी आसतना गोंयचे जे आहा पळय न्हू ते वयले कितें आसूं सकयल पयर गणेश गांवकराचें जे स्पिकराचें इलेक्शन जालें तेन्ना आल्टनाक उबो केल्लो तेन्ना सायनी मारल्या. सायनी मारून ताका प्रपोज करपाकूच ते आहा. भायर येवन मागीर परत काँग्रेसीचेर आनी भायर येवन मागीर सो गोंयचे हे आहा ते अशें चल्लां. ते म्हाका दिसता एक इलेक्शन लागीं येयसर
अशे दोन वड्यांचेर पांय दोन वड्यांचेर केजरीवालान आणि काँग्रेसीनूय गोंय ही सेपरेट केस म्हणून हेच्यानी पळोवपाक जाय की तुमकां हांगा दोळाके झगडून काय जावपाचें ना ते दिल्ली पंजाब न्ही तें तुमकां हांगा एकी कडेन रावल्यारच फायदो आसा हे जर तूं वेळी बाणावली सांताक्रूज एग्जाम्पल अमित पालेकर आसा ह्यो जर 4-5 कॉन्स्टिट्युन्सी तांकां दितात तूं तसो विजयन कशें केला विजयन पळयला एमजी आनी बीजेपीची खंय आहा ती सो तेणी मांद्रे मय अशें कांय टार्गेट केल्ले आसा आनी तेजें लक्ष आहा आपण एक 4 ते 5 सीट काडटलो अशें म्हणून तो काम करता हेंचे आजून ठरलेलें ना काँग्रेसीचे म्हण किंवा आम आदमी पार्टीचे कशी स्ट्रॅटजी करप ती एक इंटरेस्टिंग चेंज आसा पळय द मोमेंट आरजी एंड गोवा फॉर्ड केम टुगेदर सम वॉट केम टुगेदर अमित पाटकरान इमिजिएटली ट्वीट केली आता रिसेंटली सेइंग दॅट वी आर ओपन फॉर लायक मायंडेड पार्टीज टू कम टुगेदर म्हणून अशी केन्ना म्हणूंकच ना एक्चुअली ही वॉज लुकींग एट गोईंग एलोन इंडिपेंडंटली आता फर्स्ट टायम ही इज मेड अ मूव आमी रेडी आसा म्हणून तेच जावपाक जाय न्ही ना जाल्यार ते 27 शक्यच ना हे चौगूय जाण एके कडेन येयल्यारूच एकूच फॉरवर्ड काँग्रेस इज इन अ केओस रायट नाव दे आर ऑल इन दिल्ली सेटलिंग देअर लिडरशीप इश्यू सो तिनून भितर थिंगाय आनी प्रॉब्लम आसा सी आप इफ दे आर गोइंग टू ऑर अदर पार्टीज इफ आर गोइंग टू एक जे आम आदमी पार्टीचे लिडर आर्ग्युमेंट घालतात आनी काँग्रेसीच्या आर्ग्युमेंटाचेर मागीर येता जो तुगेलो पिरोमीत पाटकरान बी घाल्लो आम आदमी पार्टीचे जे लिडर आर्ग्युमेंट घालतात ते म्हणटात की काँग्रेसीचेर तुगेले ताक सुद्दां तुगेलो फूक मारून कितें म्हणटा पळय तांगे ती सुद्दां परिस्थिती उरली ना मात तांगे ताक काय दूद काय धंय हें कांयच पळोवपाची तांची मनस्थिती ना तांकां जे अनुभव आयल्या पळय फाटले 3-4 इलेक्शनाचे ते म्हणटात तुजी वाटेक येना म्हण आमी काँग्रेसीच्या इतली तांकां काँग्रेसीन इरार केल्या सारकें केल्या पण प्रमोद व्हॉट हॅपन्स इज लिडरशीप इज इन अ केओस बट देअर वोटर बेस आसा तो आसा सी द वोटर व्हेरी स्ट्रॉंग वोटर बेस दे तीच काडपाक पळयता म्हणटा पांढरेन ते हां ती काडपाक इतली सोंपें ना आनी इफ दे आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट एट दीस स्टेज आय थिंक देर इज नो वे द ऑपोजिशन गोंयांक वेगळे तरेन पळोवपाक जाय म्हणून इवन बाकी सगळ्या पार्ट्यांचे नॅशनलाक प्रेजिडेंट आसता स्टेटीन प्रेजिडेंट आसता हांगसर आपाचे तेंचो कन्व्हेनर आसता अरविंद केजरीवाल कन्व्हेनर पण गोंयांक तेणी सेपरेट केस स्पेशल केस म्हणून प्रेजिडेंट केलो बरोबर सो गोंयांक तेणी प्रेजिडेंट हे हांगासर जाय पडटा हांगा कन्व्हेनर चलना पॉलिटिकली ते पोजिशन तशें जाय पडटा म्हणून ज्यो चेंजीस केल्या तांकां आतां अशेच तरेन गोंयांक वेगळी केस म्हणून फुडें इलेक्शनाच्या एलायन्सा टायमारू चिंतचें पडटलें की गोंय बाबा वेगळी केस ती तुमी वयर दिल्ली बसून पळयता तशी ना म्हणून आतां काँग्रेसीचो आर्ग्युमेंट जो आसा काँग्रेस म्हणटा की आमी इतली वर्सां जालीं हांगा आसात आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर प्रेजेन्स आसा आमी तुमच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून ऑफिस ओपन केल्यार तुमकां प्रॉब्लेम कितें आमी पयलींसान आसा न्ही काय म्हणटा ते हो आर्ग्युमेंट पडटा तुका प्रमोद काँग्रेसची भुमिका कित्याक सारकी आसा कारण बाणावली वेळी बी त्यांची एका टायमार वोट बँक आशिल्ली आनी आतां सुद्दां अमित पालेकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती सुद्दां तेंच्याच कडेन आशिल्ली बरें वर्सां सो म्हणून तांकां दिसता की आपलें हें सोडपाक जायना म्हणून बेज कारण हे जर 4-5 वोटींग मतदारसंघ सोडले जाल्यार मागीर काँग्रेसी कडेन काय उरना व्हडलेशें सो ते सोडचे ना पूण तरी सुद्दां म्हाजें अशें आसा की गोवा फॉरवर्ड RGP काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी एकठांय येता 27 तांकां सामकी इजी वयतले ना जाल्यार मागीर ही बी पार्टी ती बी पार्टी बीजेपीची म्हणून झगड जर उरले जाल्यार बीजेपी 27 परत येतली वॉट हॅपन आय एम अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन बट एट द एंड ऑफ दीस प्रोग्राम वी कॅन टॉक सम हायपोथेसिस what happens if BJP MGP are together which they are right now let's talk present day situation GFP and RGP are together and Congress and AAP go solo what happens then again we'll have somewhat will there be a consolidation towards any of the option or it will be a completely fractured space completely fractured because we'll have a repeat of 2022 again because see that is what has happened the secular vote which is there with Congress and आप trying to encroach into it यांचे भितरच फायट जातले vote will get split there and the advantage will be with the BJP a classic case here is Naveli कशें जालें तें पळय correct Tuekar was a lesser known face he was not a known figure politically but by this kind of a split I mean he emerged as a winner हय कितें दिसता लोक हें जर जालें अशें जर इक्वेशन जालें जाल्यार कितें प्रमोद 32% मतां घेवन 20% सीट बीजेपी 20 सिटां घेतली 20 सिटां घेवन बीजेपी असलेच प्रकार जावपाच्या सद्याच्या सिच्युएशनान जशी बीजेपी स्ट्रॉंग आहा आनी ती बेफिकीर ना बीजेपीन आपली इलेक्शनाची तयारी सुरू केली आनी तेंचें काम खूब एडवान्सान सुरू जाता
ते MGP सुद्दां आतां तेंच्या वांगडा सरकारा बरोबर आहा ते तेजे जोक काडून रावले आसतले बा घेवप ना घेवप ते टायमार तांकां कुशीक करप काय लागीं घेवप ते करतले असल्या टायमार हे जर ऑपोजिशनाची जेंच्यांनी युनायट जाता तेंची अशी हें चल्ल्या हेजो फायदो डेफिनेटली I was talking to some of the senior leaders of these opposition parties from Delhi, not here. हांगा उलयलोच हांव पण हांव दिल्ली उलयतालो एक 2-3 जाणां कडेन दे इज अ व्हेरी इंट्रस्टिंग थिंग की ते खंयची गजालीचेर काचाबूल जाल्यात जाणा म्हज्या घराचेर ते भयंकर काचाबूल जाल्यात तांकां खबर आहा की तूं फाल्यां कितें म्हण लोकांच्या हातांत जर ती हें पावली पत्रां जाल्यार तुगेले आमी लोकांक कशेंच कन्विन्स करपाक शकची ना म्हणून सो हें म्हजें घर म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत घेवन आयलो पळय दॅट हॅज बिकम अ पॉलिटिकल यॉर्कर फॉर दीज ओपोजिशन पार्टीज दे डोंट नो हाव टू प्ले इट तुका दिसता पांडुरंग ती परिस्थिती आहा सारकें प्रमोद लोक कितलेच कांय जाण आमी टिका करता आनी कांय जाण तांकां म्हणजे ब्लेम करतात की भायल्यांक ताजो फायदो जातलो म्हणून जातलोच भायल्यांक फायदो नो डावट पूण 1972-71 पयलींची जी घरांचो आमी विशय आसा तो मूळ गोंयकार जे आहा हो तांकांच फायदो मेळटलो आनी मूळ गोंयकार आय एम टॉकिंग इलेक्टोरली आय एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट इज सेपरेट ताचो फायदो BJPक जातलोच 100% जातलो कारण गोंयांत अशे कितल्याशाच गांवांनी अशे सरकारी जमनीचेर घरां सरकारान केन्ना तरी जमीन दिल्ली तेजेर घरां आसा आलवाराचेर घरां आसा खूब हजारांनी केसीस आहा गोंयांत करेक्ट सो हे सगळे फाल्यां BJPच्या वाटेनूच वयतले न्ही हय सगळे जरी वचोंक ना तर थोडे जरी वयतले पूण फायदो कोणाक जातलो फायनली BJPक जातलो सो मोठो BJPनी मोठी गेम But Pramod, one point there is it is a trump card which they have played. Yeah. The question here is whether Majegar's scheme which they have offered, a dole which they have offered to people, whether it can erase all the negativity which is coming along with the But they have played that trump card. They played and the right trump card. now, when I talk to the opposition, they have no clue how to play that trump card, how to respond to that trump card. So that's very electorally. I am saying let's go into the merits of the issues in another round table. But electorally, they are quite confused. No, they are confused, quite confused. But the question again here is whether the argument that this scheme is going to benefit outsiders, whether that can give them But the outsiders have votes. They Finally, those outsiders have votes. That whether that can they are the voters here. Finally, they are the voters here. आमी ह्या परत उलयल्या रावंड टेबल तांकांच धरून कितकेशेच पॉलिटिशियन आमदार जायत आहा परत जायत आसा. So it is ultimately I am talking. That's why I said I am talking electoral. आणि मेन गजाल हे म्हाज्या घराची तेजो टायमींग हय. इलेक्शन जावन 2022 हें काम स्टार्ट केल्लें आनी 24 पर्यंत जर घरां दिल्ली न्हू करेक्ट 2 वर्सांनी ते घरां मेळिल्ले लोक बदलवचे ना तो टायमींग असो आहा की आता फुडली एक वर्स ही पत्र वतली एक वर्स तेजे इव्हेंटूच जातले बाबा तूं इलेक्शन मत मारपा वयच्या पयलीं तुका एक 2 म्हयने पयलीं बी लेटर मेळ्ळेले आसतले ते आपले कोड लागलो म्हणून तुजी दवरपाक आहा फायली वोटिंग कर मागीर पळोवया म्हणून ते राजकारण ते राजकारण बट ह्या म्हजें घर ही जी सारको हांव ताका पॉलिटिकल यॉर्कर म्हणटा सो दोतोर प्रमोद सावंतान हो जो पॉलिटिकल यॉर्कर घाला रायट नाव द ओपोजिशन डजंट नो हाव टू प्ले इट बिकॉज तुवें जर बॅट घाले जाल्यारय तुगेलो बॅटाक बॉल लागत म्हणून खबर ना तुगेले पांय घालो जाल्यार LBW जावपाक शकता सोडून दिलो जाल्यार विकेट वचपाक शकता अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर आसा म्हज्या घराच्या मॅरिटाचेर आमी हाजे मुखार उलयत रावतले कारण जशें पांडुरंग बाबान आनी लौकिकान सांगलें ते इव्हेंट आतां सुरू जातात खूब टायम आहा ताजेर आमी उलोवयाच आयचे खातीर इतलेंच पांडुरंग बाब लौकीक बाब जोयल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पैद्राबाद प्रुडंट नमस्कार